प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार आनी आयचें शोर्तमान जावन आसा जुवाचो पयलो विस्वोर वोड 45 ते 51 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 1 वर्सेस 45 to 51। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। फिलिपाक नतानिएल मेळ्ळो आनी ताणें आका म्हणलें, मोइसेसाचे सुमोर्तींत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा। तो नाजारेतचो जेजू, जुजेचो पूत। नतानिएलान ताका म्हणलें, नाजारेतांतलें कितेंय तरी बरें येवंक शकता? फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय। आपणाशी येतो नतानिएलाक पळोवन जेजून ताचे विशीं म्हणलें, पळया, कसलेंच बासकोळपण नासतलो खरो इस्रायेलकार हो। नतानिएलान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपा, तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तळा आसलोय तेन्ना हांवें तुका देखलो। नतानिएलान ताका परतीपान केलो, राबी, म्हणजे गुरुजी, देवाचो पूत तो तूं, इस्रायेलाचो राजा तो तूं। जेजून ताका म्हणलें, तुका अंजिराच्या झाडा तळा हांवें देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं बावाड करताय? ह्याहून अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलो। आनी ताका म्हणलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतले आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडटना आनी देंवतना तुमी पळयतले। प्रितीच्या बाबणीनो आयज जें शोर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन नाथानिएल जेजूक भेट दिता। आनी भाव भयणीनो, नाथानिएल हाचें दुसरें नांव जावन आसा बार्थोलोमेव आनी तो जेजूचो शिश्य जाता, तो जेजूचो एक आपोस्तल जाता। पूण हें सगळें घडचे पयलीं कितें घडटा? भाव भयणीनो, जेजू नाथानिएलाक पळोवन म्हणटा, हो बासकोळपण नासलेलो खरो इस्रायेलकार। जेजू जेन्ना नाथानिएलाक पळयता तो म्हणटा, बासकोळपण नासलेलो खरो इस्रायेलकार जावन आसा हो नाथानिएल। आनी कित्याक काय जेजून अशीं उतरां म्हणलीं? भाव भयणीनो, नाथानिएल असो मनीस आसलो जो फटिंगपणां करनासलो। तो कितें म्हणटालो तें करतालो, जें करतालो तो सांगतालो, म्हणजे ताजें उलोवप आनी ताज्यो कन्यो एक आसताल्यो। तो कोणाक फटोवपाचो नासलो, तो कोणाक फुलोवन आनी तांकां मातशें तांचे कडचें दुडू घेवन तांकां बेश्टें तांचे कडचें कितें बरेंपण घेवन असलो मनीस नासलो। सामको एक सादो मनीस, पूण देवाक भिरांतिल्लो मनीस, म्हणजे देवाक मानतालो असलो मनीस आसलो। आनी भाव भयणीनो, आयच्या शोर्तमानान आमी वाचता की नाथानिएल जेजूक भेट दिता, जेजू ताका मेळटा आनी ताका सांगता, म्हणटा, नाथानिएल, तुका हांवें फिलीप तुका आपयल्या पयलीं तुका अंजिराच्या झाडा खाला पळयल्लो हांवें। जेन्ना नाथानिएल हें आयकता, जेजूक म्हणटा, सायबा, तूं खरो राजा इस्रायेलाचो। कित्याक फिलिपान ताका सांगलेलें नाथानिएलाक की ताणें जेजूक मेळ्ळा आनी जेजू जावन आसा तो जो मोजेसान बरयल्लो मनीस तो। पूण ताका सांगता की तो जेजू जो मेळ्ळा तो जावन आसा जुजे आनी मोरयेचो पूत, नाजारेत गांवांतलो। आनी भाव भयणीनो, नाथानिएलाक पवित्र पुस्तक वाचलेलें, ताचेर नियाळ केल्लो, तो जाणो आसलो की जो मेसाय येवपाचो आसलो तो नाजारेत कडसून येवपाचो नासलो, तो बेथलेहेम शारांतलो येवपाचो आसलो। पूण नाथानिएल नको आसलो की जेजूचो जल्म बेथलेहेम गांवांत जाल्लो म्हणून तो फकत व्हड जाल्लो नाजारेत गांवांत। म्हणटच शोर्तमानान बरयल्लें तें आतां नाथानिएल म्हणटा। पूण जेन्ना जेजू आपलें तोंड उक्तें करून नाथानिएलाक सांगता की ताणें ताका पळयलां म्हणून, आनी ताचे फुडें जेजू ताका कितें सांगता, ताका म्हणटा,
हांव तुका खरेंच सांगता म्हणटा, स्वर्ग उक्तो जातलो आनी तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुतार चोडटाना देंवतना तुमी पळयतल्यात. भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा देवाचो पूत आनी स्वर्गीचे दूत कित्याक वयर चडटाले आनी देंवताले जेजूचेर? ताचो आदार करपाक, ताका कितें कसलें बरेंपण करपाक. कित्याक जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो तो मनीस जावन येयल्लो आनी ताका आज दुतांची गरज आसली. स्वर्गीच्या बाबा बरोबर ताचो संबंद आसलो. तो देवाशी आपल्या बाबाशी मागणी करतालो, तो संबंद दवरतालो. पूण जेन्ना तो देवाच्या उतर उलयतालो, तो देवाच्या उतराचेर नियाळ करतालो, ते आज बोडवे जेजूच्या आदाराक येताले. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, आमी खरेपणी देवाच्या उतर आमी पाळटा, ते उतर आमी नियाळ करून आमच्या मनाची नडसणी करता. आतां भाव भयणीनो, ते आज बोडवे ते दूत आमच्या आदाराक येतात. म्हणटच आमच्या आदाराक आमकां दुतांची एकदम व्हडली गरज. पूण आमकां जाय आमच्या तोंडांतल्यान तें उतर, देवाचें उतर आमी म्हणपाक, तें उतर आमी उलोवपाक भावार्थान. नातर आमी बिश्टें उतर उलयलें पूण आमी ताजें स्वत मानूंक ना जाल्यार बाब भयणीनो, आज बोडवे आमच्या आदाराक केन्नाच येवचें ना. म्हणटच आयज आमी खेरीत भाशेन आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया, ताच्या उतराचेर दवरया. ज्या भाशेन जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत आसलो आनी दूत ताजेर चोडटाले आनी देंवताले आनी स्वर्गीचे बाब ताका ताच्या आदाराक ते दूत धाडटाले, आयज स्वर्गीचो बाब आमच्या आदाराक ते दूत आमकां तयार केल्या. पूण आमी भावार्थान चलोन तें उतर आमी उलोवंक, खरेपणी आमची चोत्राय जेजूचेर ताच्या उतराचेर दवरूंक एकदम गरजेचें. जेन्ना आमी ते आमची चोत्राय जेजूचेर दवरता, ताच्या उतराचेर दवरता, तें उतर आमी उलयता, तें उतर आमी पाळटा देवाचें, आमकां ते आज बोडवे ते दूत आमच्या आदाराक येतात आनी आमकां खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आमकां दितात. तर आयज खेरीत भाशेन हें आमी करपाक आमी सुरवात करुया. देवाच्या उतरान रिगून रावया, देवाचें उतर पाडुया आनी खरेपणी एक भावार्थीचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वोन्नरा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वर तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.